तेच भाशेन आजी सांगितलें हांव इलेक्शनाक बसतां. तर म्हाका इलेक्शनाक बसपाक गिरेत आहा. कित्याक हे गांवांत जे बाणावलीच्या गांवांत हांव पळय इलेक्शनाक बसला खरो. जो पळय हांवें डेव्हलपमेंट केला तेंच म्हजे उपरांत आनी कितें एक डेव्हलपमेंट जालें म्हूण म्हाका दाखोवया तुमी. म्हणाले एकूच डेव्हलपमेंट जालो म्हूण म्हाका दाखोवया तुमी. प्रेस सांगा दाखोवया वो तुमी म्हाका सांगा एकूच डेव्हलपमेंट जालो म्हणून. कित्याक आज जो आमचे एक्स सरपंच रॅमी मोठो सरपंच जालो त्या टायमाचेर आमगे फ्रेंड लॉयड एंड्रू स्पोर्ट्स येतो. आज सगळे लोकांक खबर आहा. आनी बाळागान जे पळय हांवें हारेबांदा बी सगळे ब्युटिफिकेशन पळय केलो आहा. पूण तुमी चोयलां हारेबांद कितको ब्युटिफिकेशन केलो पळय. आनी जे हांवें कितें पळय केलो आहा हे बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सींत 3 ते 4 ब्रिज बांदले. एक ब्रिज बांदिल्ले पळय आसोल ना कागुलोसी 67 स्पेन तेका 67 स्पेन तेजोली ब्रिज हांवें बांदली. दुसरी ब्रिज म्हटली वार्का तेला मागीर बांदिली हांवें आमची नावेली वार्का. मागीर बांदिली एक सांग्यार बांदले तेन्ना. आनी जेन्ना हांवें हे अंदर बायपास पळय आहा गोंयांत ते सगळे चर्ची लागले म्हणून गेले. चर्ची लागले म्हणून अंदर बायपास करपाची तकली गेली आनी म्हणाले न्हू त्या परतून अंदर बायपास सुद्दां जावं माजोड वयता तुमी हिंगा मडगांव वयता ते सगळे अंदर बायपास करपाक हे करपाक गेले. जेन्ना आयज म्हाका जें कितें तकलेन आमगेलें कितें दिलां ते कॉमन दिलां ते सायबीण मान जेजून दामबाबान दिल्लें. आनी पॉलिटिक्स म्हणटा तूं कितलो तरी शिकलो आनी कितले तरी डिग्री घेयल्यो पॉलिटिक्स तरी चलयतलो जाल्यार तुगेलो मेन म्हणटा एप्रोच आसपा जाय लोकां मदें. मेन म्हणजे तुगेली तकली चलपा जाय कितें आहा कितें करपा जाय. आनी हे टायमाचेर पळय हांवें केल्लें तें आज बाणावलीच्या गांवांत आहा. मुशाडल्यान हे बाणावलीच्या गांवांत कांय जालें ना. हांवें एकूच हेल्थ सेंटर पास केलो आहा बाणावली गांवांत. कित्याक हांव जेन्ना नावेली एम एल ए आहा तेन्ना हांवें नावेली एक हेल्थ सेंटर बांदिला. आनी तुमच्यान प्रेसान आज न्हू हाल्लेक वचपा जाता तसलो हेल्थ सेंटर एक कोणी आहा जाल्यार तुमचो या. आनी ते हेल्थ सेंटर आज एक सावथाचो लोक सगळो डायलिसीस करपाक वयता. तसलोच हेल्थ सेंटर बांदपाक हांवें 12 करोड तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो संपलेलो पारीकर त्या टायमाचेर थिंगा हांवें पास केलें 12 करोड पास केले. 12 करोड पास केल्ले जमीन घेवपाक हांव चोवपाक गेलो तेन्ना जेवियर सरपंच आहा तो तेन्ना सरपंच आसलो. ताणें म्हाका व्हरोन एक जमीन दाखयली थिंगा रेमी आसलो तेन्ना रेमीन तेमी व्हरोन म्हाका एक जमीन दाखयली. आनी ती जमीन प्रोविदरान गेलो म्हाका सुद्दां डायना बाय खबर आसतली. ती प्रोविदरान गेलो आसलो म्हणून हांवें कितें केलें ती जमीनचेर बांदपाक हेल्थ सेंटर तयार केलो. आनी तेन्ना मागीर प्रॉब्लेम जाले आनीक हांव इलेक्शनाक पडलो. कित्याक हांव ते हेल्थ सेंटरा कडेन ते जाग घेवन एक्सटेंड करून गव्हर्मेंटा कडल्यान थिंगा हांव हेल्थ सेंटर बांदपाक लागलो. पूण आज जाली म्हाका 5 वर्सां गेली तेका कांय खबर पासून करना पडलें. लॉज बाणावलीच्या गांवांत हेल्थ सेंटर ना म्हणल्यार लॉज. आनी हेल्थ सेंटर म्हणटा व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुका हेल्थ ना जाल्यार तुका चंद्रांतल्यान मुखार वचपाक जायना. आज तरी बाणावलीचो केळशीचो परमणीचो होळयेचो वो लोकांक तरी एक सर्टिफिकेट जाय जाल्यार हेल्थाची खासा लीस्ट पडटा. तेका लागून तो हेल्थ सेंटर जेन्ना हांव नावेली आमदार जालो बरो रोखडोच एक हेल्थ सेंटर बांदून दिला आनी हांव तुमच्या वचून चोवपाक जाता. सो तेसलो हेल्थ सेंटर बांदपाचें म्हगेली उमेद आहा. आनी जरी तरी हे पाड इलेक्शनाक बसता
लोकांक जरी म्हाका बरो सपोर्ट दिलो तो हेल्थ सेंटर 100 न्हू 200% रोखडो पयलो मुगे एक्सटेंड ते बांदता हेल्थ सेंटर बांदता. आनी दुसरें आज हिंग सरपंच आहा रेमी लॉयड आहा सुशेलकार जायते जाणां हिंगा आनी बाळाचे भाव जायते जाणां तेका हिसाब जाता जे चर्चिल आलेमांव आसतना जे पण कितें बाळाल्यान केलां तेजी बायल आज 3 वा 4 वर्सां एक पोस्ट जाल म्हूण म्हाका सांगा आनी दाखोवया म्हाका एक पोस्ट केली म्हूण. ताका लागून कितें आसता एक मनीस एक अपॉयंट जालो तेका लोकांनी एलेक्ट केलो त्या मनशान सजमो जाय हांव तो मिनिस्टर जावं वा आमदार जावं तेणें सजमो जाय आपल्याक एलेक्ट केला त्या लोकांलो आपलो सर्वंट. कित्याक त्या लोकांनी म्हाका तयार केला आमगेलें जे कितें काम आहा तें करपाक पूण आजून चलना चलो ना. आनी जे मनीस जो पळय आसता त्या मनशाक पासियन्स आसपा जाय. पॉलिटिक्साक त्या मनशाक पासियन्स आसपा जाय. पासियन्स ना जाल्यार तुका पॉलिटिक्स न्हू. पॉलिटिक्सा फाटी येयलो प्रेस तुका ताशिता लोक ताशिता तूं घेवपा जाय. तूं तरी तुका घेवपा जायना. तूं तरी एरोगंट जालो. इट इज नॉट करेक्ट प्लीज. कित्याक जेन्ना तुगेले वतसकान जे पळय कितें आहा तें तुका मांदा पडटा. जेन्ना हाल्यां म्हाका तुमी सगळ्यांक क्रिटिसायज कितें पाट केला प्रेसांनी लोकांनी केला हांवें केन्ना ते वायट नदरेन वयलें ना. वायट नदरेन व्हरपा जायना. त्या पॉलिटिक्सान येता आसतना तूं जाण जावपा जाय थिंगा पॉलिटिक्सान क्रिटिसायज आहा म्हूण. तूं बरें कर बरें करूं नाका. जर तुवें बरें केलो आहा क्रिटिसायज केलो जाल्यार तें आनी क्लॅप दिवपा जाय. हांव केन्ना तरी तियात्राक गेलो जाय म्हजी मुखार म्हजी कांतार जाय तियात्राक आनी क्लॅप करता सुद्दां. कित्याक आतां तियात्र पळयता तुमची कांतार ना तूं तें क्लॅप करता म्हूण आमी सारकें हांवें ते टोच केलो ना तो म्हणजे एक दीस कांतार करता आमी करूं आतां. कित्याक डेमोक्रेसी आमगेली इंडिया डेमोक्रेसी आसा. सो तेका लागून हांव आयज तुमकां सगळ्यांक सांगूंक आपयलें जायते जाणां प्रेस वयता जाले बाबा तूं इलेक्शनाक बसत फाटी आयज हांव तुका सांगूंक सोदतां म्हाका लोकांलो सपोर्ट आहा. म्हाका जायते जाण फोन कोता एक एक तुगे विलेजीचे मनीस आनी तेमी म्हाका सांगलां जें तुवें बाळाल्यान किटपट केलो आहा तें आज आहा आनी आमगे रुरल डेव्हलपमेंट करपाक आमकां जाय म्हणून तेन्ना मुखार चला आनी हांव हे इलेक्शनाक बसतां.